येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. पणजी मिरामार दर्या देगेवयल्या रस्त्याची जाल्या चाळण. येरादारी करप्यांक करची पडटा सर्कस. रस्त्याची देखरेख आनी देखभाल करपाची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी मंत्र्याची न्हय जाल्यार कोणाची? ह्या वर्सा दबाज्यान जातलो वास्कोचो वार्षिक दामोदर भजनी सप्तक. पूण समिती पळयता कोविडा खातीर सरकारी नियमाची वाट. 4 जुलय सावन गोंया वादळी वाऱ्या सयत घोग्यांनी पडटलो पावस. चडावत आनी उणावत तापमान उरूं येता 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. हालींच फक्त 3 म्हयन्या आदीं हॉटमिक्स केल्ले राजधानी पणजींतले रस्ते आतां फक्त 1 म्हयन्याच्या पावसाळ्यांत व्हांवून वचपाक लागल्यात. पणजेचो आमदार आतानासियो मोन्सेरातान रस्त्याची वायट स्थिती मान्य केल्या. जाल्यार आतां हुंवार आयिल्ल्या आनी हाडबडीत जाल्ल्या रस्त्याक नागरिकांक तोंड दिवचें पडटा. पूण भौशीक बांदकाम खात्यान अजून मेरेन हो प्रस्न सुटावो करूंक ना. खेळ खात्याच्या प्रवेश दारांतल्यान मिरामार मेरेन वचपी मुखेल रस्तो हॉटमिक्स जावन फकत 3 म्हयन्यांनी इबाडला. करदात्याचे पयशे पावसात व्हांवून वचत आशिल्ल्यान हांगा केल्ल्या कामाचो दर्जो स्पश्टपणान दिसून येता. पणजेचो आमदार आतानासियो मोन्सेरात हाणें पणजेच्या हाडबडीत रस्त्याची अवतिकाय मान्य केली आसली तरी PWDन अजून मेरेन कसलीच कारवाय केल्ली दिश्टी पडना. हांव आतां सद्या मिरामार आहा. मिरामार टू आमचे डायरेक्टर स्पोर्ट्स आहा थंय पासून हो रोड सारको काबार जाल्ला म्हणून हो नेवो 3 म्हयने जाले न्यू रोड करून. सगळे ते वयर बारीक बारीक ते एक खडी भायर सरल्या. तशेंच सेवरेज लायन मदल्यान आसा ती व्हांवता थंयसर मदीं. तशेंच पावसान जाल्यार इतको त्रास जाता. उदक सगळें भरता. ते उदक आनी हितून सेवरेजीचें उदक दोनूय मिक्स जावन तुका ते भितरल्यान वयचें पडटा. इतको त्रास जाता लोकांक हांगा. हांव नको रोड असो कसो वयचो कांय कळना. करंजाळे सर्कला कडल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या आनी पावसात तर रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांनी उदक सांठोवन उरला. पावसाचें उदक फोंडकुलांनी आसाच पूण मेळ्ळें उदक लेगीत रस्त्याचेर व्हांवताना दिश्टी पडटा. मिरामार सर्कल टू डायरेक्ट हांव ग्रावंड मारून येयलो डायरेक्ट चॅपेल करंजाला थिंगा पासून रोड सगळो काबार जाल्लो. तेच्या पयलीं सेवरेज लायन केली तेन्ना मागीर तेंच्यान हॉट मिक्सिंग केली. रोड मुद्दम हांवें हे काडल्या व्हिडियो काडल्या ते पळयतले रोड कसो कितें काबार जालो तो. सेवरेजीची लायन सायडीक हे गटराचे हे करता गटर बांदता. वयल्यान ते आज म्हाज्या फाटल्यान उदक आहा तें पळयता तूं ते गटराचे तेंच्यांनी कॅनल बांदलेले आहा. ते कॅनल भरलेले आहा थंयच्यान उदक व्हांवून ते सगळे रस्त्यार येता. आनी ते रस्त्यार उदक उरलें म्हणटा मागीर ते हे जावन होणकुला पडटा मागीर तांकां उदकाक. हेचेर मातशें PWD नाल्यार CCP मातशी दखल घेवची आनी हो रोड सारको करचो.
तसंच हे उदकाचे हे भरला ते सारखे हे करून गटाराक सारके वाट करून दिवची. हांव कर्मचारी श्री शिक्षका खातीर पणजीच्या. कुटबंद बोट धनी संघटनांनी आपल्या जेटीक सतोवपी वेगवेगळे प्रश्न सोडोवपाच्या हेतान एकट्या येवपाचें थारायलां. आता वेगवेगळी संघटना विलीन जावन कुटबंद बोट धनी फेडरेशन म्हणून एक संघ जाल्यात. जेटीत बऱ्याच काळासावन चलत आयिल्ले प्रश्न अजून मेरेन तडीक लावपाच्या मार्गार आसात. कुटबंद वाठारांतल्या वेगवेगळ्या बोट धन्याच्या कार्यकारी समित्यांची बसका आयतारा जाली. हे बसकेत कुटबंदच्यो 3 सोसायटी आनी 2 संघटना विलीन करून एकूच फेडरेशन तयार करपाचें थारायलें. 6 वर्सां आदीं ह्यो संघटना वेगळ्यो जाल्ल्यो अशें बोट धन्यांनी सांगलें. जेटीक त्रास दिवपी प्रश्न वेगवेगळ्या संघटनांक लागून योग्य रितीन सोडोवपाक मेळनात हें तांकां कळ्ळें. देखून सगळ्यो संघटना एका संघात विलीन करपाचें थारायलें. हें जाल्यारच तांच्यो मागण्यो आयकून पुराय जातल्यो. अध्यक्षाची नेमणूक करपा खातीर आनीक एक बसका जावपाची आसा. 3 सोसायटी 2 युनियन मेळ्ळी. हांवें ती इनिशिएटीव घेतली. जाता जाल्यार हें 5 म्हणजे एक करची. 4 वर्सां जालीं आमी डिवायडेड दिसताले. म्हणजे आज 5 युनियन 2 युनियन 3 सोसायटी एकूच घरां बसतले. आनी आज एकवटा मुखार वयतली आमी थारायलां. हेजे मुखार आमी कुटबंद बोट फेडरेशन म्हणून थारायलें. हे मेंबर सगळे सगळे एक जाले आनी थाराव घेतलो. 24 जाणां कमिटी केल्या. सगळे एसोसिएशनाची सोसायटी आमी रेप्रेझेंटेशन घेवन एक म्हणून येतले. आनी आमी 24 वेनसडे सगळ्यांचे मध्ये एकूच चेअरमॅन जातो. ओके. आणि मिटिंगेक हें येयलें की खुबशे इश्यू आसा ते तुमी कशी व्हरपाचे केले. हे आमकां माउथ ऑफ द रिव्हराचे येयला. जाल म्हणटरी आमी गव्हर्मेंट रिप्रेझेंटेशन वयतले आनी जाता जाल्यार आमकां टेम्पररी ते आमकां त्रास ते आमचे सुद्दां दिवपाक मागता. बोटकारा पासत आमी सदांच आहले बोटकारा पासत. ते एक जावचे कळ्ळें कितें जे आयज चल्लां हिंगा धोक्यार जे फिशरमॅनाक आयज आमच्या कुटुंबान अन्याय जाल्लो आसा. जायते आतां न्यू जेटी आयला. हिंगा आयज पर्यंत इनॉग्रेशन जालें ना. आज दुसरो फिशरीज मिनिस्टर आयला. हे पासत आमचे धाकटे बोटकार जे धाकट्यो बोट्यो आसात तांकां न्हांवपाक हिंगा त्रास जातात. बोट्यो जायत्यो जाल्यार पूण हांगा डिसिप्लीन ना. जे रस्तो पळयलो काय ना. सो वी हॅव कम अंडर वन बॅनर सगळे एक जावन आनी आय वेलकम द डिसिजन. हे आमकां आमचे बोटकारांक बरपणा आसात जे मुखार फुडें वचपाक. वॉट एवर हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट वी हॅव टू फॉरगेट. वी हॅव फॉरगॉटन आवर डिफरन्सीस आनी हेजे मुखार आमी एक जावन सगळे 4 युनियन एक फेडरेशन करून आमी मुखार. आतां आमी एक कमिटी काडल्या जे इलेक्टेड 2 सोसायटी आहले तेंचे 9 मेंबर्स 18 and 2 members from other 2 society represent जातले and they will take the grievances to the government. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वास्कोचो फामाद दामोदर देवळाचो वर्सुकी सप्तक अनुभव्य व्हडा दबाज्यान मनोवपाचो थाराव आयतारा वास्कोच्या दामोदर देवस्थानाच्या आयतारा जाल्ल्या आमसभेत घेतलो. पूण कोरोनाच्या फाटभुंयेर हो उत्सव मनोवपाक समिती सरकाराच्या मान्यतायेची तशेंच SOPची वाट पळयता. फाटलीं 2 वर्सां जालीं गोंयचे सगळे सण कोरोनाच्या सावटांत जाले. पूण अंदू मात पुराय गोंयांत सणा परबांक ओतो आयला. वास्कोचो फामाद सप्तकाची पुराय गोंयभर लोक वाट पळयत आसा. फाटलीं 2 वर्सां सप्तक मनयलो पूण कोरोना खातीर भाविकांक सप्तकांक वांटो घेवंक मेळना. पूण अंदू सप्तक वास्को 2 दीस व्हडा उमेदीन भक्तिभावान उपाट गर्देन मनोवपाचें देवस्थानाच्या आमसभेन थारायला. देवळांतले विधी दबाज्यान जातले पूण सप्तकाक लागपी फेरयेचो निर्णय सरकारान घेवचो समितीन म्हटलां. आमच्या वास्कोच्या लोकांक आणि सबंद गोंयच्या लोकांक ज्या पद्दतीन तो सप्तक जातालो तसो जावना. ताचे फाटले रिजल्ट म्हणजे कोविड-19 जावन आसलें आनी ताच्या खातीर आमी सरकारी नियमाचें पुरेपूर पालन करून वेवस्थीतपणे आमी धार्मीक विधी आसात त्यो केल्यो आनी लोकांक जें दर्शन आसा तें दर्शन घेवप खंय तरी शक्य जालें ना. ताजो हो सगळो नियाळ घेवन हे फाटी उत्सव समितीन अशें ठरयलां की हे फाटी आमी दामोदर भजनी सप्तक आसा तो करपाचें केला. पूण हें सगळें करतना
जे एक म्हणटा तें आमी सरकारी नियमाचे खंय तरी उल्लंघन जावचें ना हाची काळजी घेतले. तशेंच जे आमी भावीक जे आसा तांकां भाविकांक दर्शन कंटिन्यू 24 वरां दर्शन मेळपा जाय हाच्या खातीर आमची एक वेवस्था आसतली तेजेरूय चर्चा जाल्ली आसा. तेच प्रमाणे आयज आमी सरकारा कडेन एक लेखी निवेदन दिल्लें आसा की तुमी तुमचे कितें SOP आसा जाल्यार आमकां कळोवचें म्हणून. ते जर येयले आनी ताणें जर यस म्हटलें जाल्यार आमी पयलीं आसलें तशेंच करतले. जर ना म्हटलें जाल्यार सरकारी आमी नियमाचें पालन करून ही दिंडी जी आमची वर्साची आसा ती कशा पद्दतीन करूं येता, गर्दी कशा पद्दतीन आमी पयस करूं शकता, देवळांतली जी भजन वेवस्था आसा ती SOP मेंटेन करून कशा पद्दतीन आयोजन करपाक मेळटा. हेच्या खातीर आयज आमी तयारी केल्ली आसा आनी अशें ठरयलें की आसा हाच्या खातीर आमचे कमिटीचे वेगवेगळे सब कमिटी आसा, उपसमिती आसा त्यो निवडून त्या समिती मार्फत जे कार्यक्रमाचे जे 2 दिसांचे आयोजन आसा ते करतले. एट द सेम टायम आमी अशें निश्चित घेतला की भायली जी देवळां स्टॉलां जी आसा आमचो भाग न्ही, फक्त देवळांतले जे आयोजन आसा 2 दिसांचे ते आमी करतले. आतां जे स्टॉलां आनी जे भायले कितें आसा ते म्युन्सिपालिटीचे अंडर आसा, तेजेर म्युन्सिपालिटीन कितें तें डिसिजन घेवचें न्ही. पण एट द सेम टायम आमी आमच्या पद्दतीन सो फार ऑर्गनायज जे करपाचें केलां हे फाटी तातूंत सरकारी नियमाचें पालन जातलें आनी लोक एकठांय येवचे ना आनी लोकांक त्रास जावचो ना हेचेय आमी काळजी घेतल्या. कारण हेच्या फाटल्यान लोकांची भावना आसा. 2 वर्सां जाल्यार लोकांक दामोदराचें दर्शन घेवपाक मेळना, तें हे फाटी जावचें न्ही. हेच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो की जे भावीक येता तेंच्यांनी जाता तितले SOP मेंटेन करून दर्शन घेवचें. गेली 2 वर्सां सगळ्यांक तुमकां खबर आहा कोविडाचें संकट येयल्लें, कोविडा मुळे सप्तक जावंक ना. सप्तक आमचें वास्को शहर एकदम फेमस आहा की एअरपोर्ट हांगासर सी पोर्ट आहा. त्याच प्रमाणे वास्को देव दामोदर आनी वास्कोचो सप्तक हो सगळ्यांत फेमस आहा गोंयभर. पयलीं इतिहासान म्हणटाले की मंदिरे एकदम मंदिर सामाजीक जिवनान बरें अत्यंत व्हडली भुमिका निभयताले. त्याच प्रमाणे आयज मिटींग जावन हांगासर निर्णय घेतला. निर्णयान ठरयला की सप्तक जावचो आनी सरकाराचे जर गायडलायन कितें तरी येतले इन केस कोवीड वाडलो जाल्यार सरकाराचे रेस्ट्रिक्शन आमी फॉलो करतले. सरकार सेंट्रल कमिटीन आता उत्सव कमिटीन डिसायड केलें की आमी सप्तक बरो करचो. 2 वर्सां म्हाका करूंक मेळोंक ना. ह्या वर्सा आमचो सप्तक बरो जाता तशें आमी पयलीं करतालीं तशें. पण कितें आसा हेतून कोविडाक लागून हे सगळें आमकां अडखळटा आनी त्या प्रमाणे तेंच्या कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाच्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे आमकां तें फॉलो करचें पडटा. पण आमी तेंच्या अगेन्स्ट कितें करूंक शकना कारण ह्यो उत्सव आसा ह्यो लोकांचे काळजी म्हणजे जिवनाचो प्रश्न आसा तांचेय सांबाळपाक जाय. आयुश्य तेंचें आरोग्य तेंचें कित्याक अशी वाडत गेल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाता. फाल्यां सगळें आमी डिसायड केलें आमी सप्तक करतले आमी करतले म्हणजे करतले अशें जायना. अशें करपाक जायना. अशें केल्यार आमकां फुडें तेचो प्रॉब्लेम जातलो. आमकां गव्हर्मेंटा कडसून खंय तरी तेजें अडखळ जातलो. कित्याक फाल्यां गव्हर्मेंटाक आपलो कायदो येतलो आमी आतां डिसायड केलें आमी करतले म्हणून. आमी सगळें जालें प्रशांत भाईन सांगले त्या प्रमाणे की आमी सप्तक केलो आमी सांगलें पाल करा चित्रां करा पण तशें जायना. फाल्यां सकाळीं जर जुलय ऑगस्टान जर हे वाडलो कोरोना वाडलो आनी गव्हर्मेंटान स्टॉप म्हणून सांगलें आमकां स्टॉप करचें पडटलें. तेजो सगळें खापर कमिटीचेर सेंट्रल कमिटीचेर किंवा उत्सव कमिटीचेर येतलें. हे जावंक जायना. प्रत्येकान हे समजून घेवपाक जाय. पारवाल्यांनी समजून घेवपाक जाय. भजनवाल्यांनी समजून घेवपाक जाय. आमी कोण आमी नामधारी आमी फक्त सेवा करपाक लागून आमी ही कमिटी बिमी काडल्या ती सेवा करपाक लागल्या आनी ही वर्षभर 100 आतां सप्तकाक वर्सां 124 वर्सां कितें जाल्या त्या प्रमाणे हेचे पयलीं कांय नसलें रोगराई नसली. पण आतां ही रोगराई सुद्दां आमी दाखोवपा कडेन मागता ही गोंयची म्हणून. हेचे पयलीं जेन्ना रोगराई येयल्ली वास्को तेन्ना ती आमचे कडेन मागली तेन्नाचेर सप्तक जाल्लो आसा. तेन्नाचेर सप्तक करता. दामोबाबाक शें दैवत मोठ्ठें आसा अगाध आसा. त्या दामोबान हे सगळें निवारण करून हो सप्तक पयलीं जसो आमी करताले सगळ्या बालगोपालांक घेवन तसो जावचो. आमी जी वर्ष पद्दती प्रमाण करता तशें करूंक मेळचेंच ना. तातूंत सूट दिंडी काडची पडली जाल्यार दिंडेक समजा 150 लोक येता तांकां तितल्यांक येवंक मेळचें ना. 40 लोकांनी भजन करत तातले 10 लोक देवळान येवंक शकता अशी रिस्ट्रिक्शन करूंक शकता. पूण आमकां खरोखर कल्पना ना की दिंडी जे काडटा न्ही तांकां हो टायम सफिशियंट ना काय म्हणून. किंवां तांचें प्रिपरेशन आसता तांचें तें हें आसता पार आसता करपाचें ते मुर्ती घडोवपाचें आसता तें सगळें. सो आमी तांकां आतां करता म्हूण सांगलें आनी 8 दिसान गव्हर्मेंटान ना म्हणलें जाल्यार तांकां सगळी नुकसानी जातली. सो आमी दोनूय प्लॅन ए बी रेडी दवरला. जाता तितले बेगीन आमी ताचेर हें हाडटले. खंयच्याय हातूंत हायस्ट लेवल कोणाक मेळचें पडलें ताका मेळटलें. मे बी चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी
आणि आमची बाजू मांडून दाखयतले आनी ताका सांगतले तातूंत ताणी जर वाट काडली जाल्यार आमी त्या प्रमाणे अनावन्स करतले. मिटींग बरो पॉझिटिव्ह येयला फीडबॅक की सप्तक जावचो म्हणून कळ्ळें न्हू. सो ही आमकां एक बरी गजाल आहा वास्कोकारां. हे सप्तकाची लोक आतुरतेन वाट पळयता. 2 वर्सां सप्तक जावंक ना त्या कारणा खातीर खंय तरी लोक वंचीत आसले की ह्या फावटी सप्तक जातलो काय ना प्रश्न चिन्ह आसलो. सो ह्या फावटी सप्तक जाता. एक 6.2 years थंडी ऑगस्टानूच जातले न्हू पावसान. तो तेजे निमित्त कोवीड म्हणून ते आमी खंय तरी रिजन सोदता काय कितें हेजो प्रश्न पडला. सो आमकां रिजन नाका. आमकां सप्तक जाल्लो जाय. आमकांच न्हू तर सबंद देशात सप्तक जे साजरेकरण लोक येवपी आसता तांकां सप्तकाची आतुरता आसा. ह्या फावटी सप्तक फूल फ्लेज जातलो. सरकारान डेप्युटी कलेक्टर हायर ऑथॉरिटीज जे मशिनरीज आहा तेंच्यांनी हेची दखल घेवन प्रोटोकॉल कायदो नियम पालन करून सप्तकाचे साजरेकरण जावचे ही हांव अपेक्षा दवरता. आनी सप्तक जातलो हे दामबाबाच्या आशिर्वादान दुबावूच ना की फूल स्विंग जातले फावटी सप्तक. तशेंच अध्यक्ष सोनुलेकर हांकां अभिनंदन करता आनी उपाध्यक्ष शेखर खडपकर आनी सबंद आमची कमिटी जी सप्तकाची आहा ती निवडून येयल्ली आहा तेची सगळ्यांचे अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. भारतात फाटल्या 24 वरांत कोविडाचे 16,103 नवे दुयेंती नोंद जाल्यात. एक्टीव केसी वाडून 1.11 लाखाचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 31 जाणांक मरण आयला. मरप्यांचो एकूण आंकडो 5.25 लाखाचेर पावला. आयतारा गोव्यात 93 नवे दुयेंती सांपडले. एकूण केशींच्या तुळेंत एक्टीव केसी आतां वट्ट 0.26% आसात. जाल्यार राष्ट्रीय कोविड-19 बरे जावपाचें प्रमाण 98.54% आसा. 24 वरांच्या काळात एक्टीव कोविड केसींच्या आंकड्यात 2143 दुयेंतींची वाड नोंद जाल्या. मजगतीं हिमाचल प्रदेशात कोरोना दुयेंती वाडिल्ल्यान राज्यात मे म्हयन्या परस जून म्हयन्यात 5 पटींनी वाड जाल्ल्यान जुलय म्हयन्याच्या पयल्या 2 दिसांनी 82 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात. मे म्हयन्यात 0.8% आशिल्ल्या पॉझिटिव्हिटीचें प्रमाण वाडून जुलयात 6.6% जाला. संवसारभरांतल्या शास्त्रज्ञांनी भारतात कोरोना व्हायरसाचो एक नवो व्हेरियंट BA.2.75 उद्रेक सोदून काडला, जो हळू वाडत आसा अशें म्हणटात आनी तातूंत आदी दुयेंत जाल्ल्या लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण करूं येता. तशेंच ज्या लोकांनी वासीन घेतला तांकांय लेगीत. आयज 16,103 कोविड केसी. फाटल्या 24 वरांत देशांत 31 जाणांक मरण. बरे जावपाचें प्रमाण 98.54%. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 4.27%. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी दर 3.81%. मजगतीं गोंयांत दिसपट्ट्या केसींनी 100 ते 150 ह्या आंकड्या मदीं वाड दिश्टी पडटा. पॉझिटिव्हिटी रेटूय 10% वयर पावला. राज्यांत वासीन दिवप यश जाल्ल्यान व्हायरसाक लागून जावपी मरणां नियंत्रणांत आयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या कांय दिसां सावन सेगीत पडपी पावसान आयज मातशी थाकाय दिल्या. अशें आसलें तरी हवामान खात्यान मात फाल्यां सावन 6 जुलय मेरेन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. कांय वाठारांनी आजुनूय उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. पूण त्या उपरांत 7 तारखेक येलो अलर्ट जारी केला. आयज चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. IMDच्या अदमासा प्रमाण फाल्यां आनी उपरांत 2 दिसांनी पावस पडपाचो अदमास आसा. 6 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ताजे उपरांत पावसाची वेग उणी जावपाची शक्यताय आसा. IMDन 7 तारखेक ऑरेंज अलर्ट येल्लो अलर्टाचेर उणो केला. दर्यादेगेर चड नेटान वारें घोळपाची शिटकावणी आसा. मजगतीं चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 मदीं रावतले आनी फाल्यां चडावत आनी उणें तापमान कमी जावपाची शक्यताय आसा. आयज येल्लो अलर्ट. 4, 5 आनी 6 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. नेटान वारें घोळपाची शक्यताय. दर्यादेगेर उंच ल्हारांची शिटकावणी. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.